सीमेभायल्यान आमचे शत्रू आमच्या देशांत बनावट नोट्यांचो वापर करून आमच्या अर्थव्यवस्थेन खिळखिळे हाडपाचो यत्न करता म्हण मंगळारा रातच्यान 500 आनी 1000च्यो नोटी केंद्र सरकारान रद्द केल्यात। ह्या घडणुके उपरांत देशभर लोकांच्यो आनी राजकीय पावंड्यार वेगवेगळ्यो प्रतिक्रिया येवपाक लागल्यात। बुधवाराक गोंयांतल्याय राजकीय पक्षांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हांच्या निर्णया आड वेगवेगळ्यो प्रतिक्रिया उक्तायल्यो। आर्टेक्स गोवा खातीर पणजेच्यान संजय मनोली। काल रातचो जो आमचे भारत देशाचे जनतेचेर एक सर्जिकल स्ट्रायक केला तो खूब जाण व्हडले छाती फुलोवन म्हणटात की ब्लॅक मनीचेर सर्जिकल स्ट्रायक जालो। नरेंद्र मोदीन निवडून येवचे पयलीं सांगिल्लें की आपूण ब्लॅक मनी म्हळ्यार काळें धन जे देशाचे भायर आहा तें आपूण हाडटलो आनी लोकांच्या अकाउंटान 15-15 लाख घालतलो। आतां लोकांच्या अकाउंटान जे कितें पयशे आशिल्ले घरान ते पयशेच खोटे पयशे करून उडयले भायल्यान भितर हाडपाचे पयशे सोडूच। तशें पळोवपाक गेले जाल्यार भारतीय जनतेचेर चड करून गरीब आनी मिडल क्लासाचेर हो एक व्हडलो घात जाल्लो आहा। हो घात म्हाका दिसता BJPन इलेसांवाक जिखपा खातीर केल्ले आहा। हातून फायनान्शियल आनी टेरर फायनान्सिंग रिजन एक सांगलां। हातून चड करून गरीब लोकांक बारीक लोकांक चड त्रास जाल्लो आहा। आज एक कॅओस जाल्लें आहा। आमचो देश म्हणटा तो बनाना रिपब्लीक जावंक शकता अशें जाल्लें आहा। राती 8 वरांचेर अचानक एक बातमी आयली की पंतप्रधान नरेंद्र मोदी देशाक संबोधित करपाचे आसात आनी ताज्या पयलीं तांच्यांनी तिनूयचे नेव्ही मिलिटरी तशेंच आर्मी हांची चिफांची बैठक घेतली। सो कदाचित आमकांय दिसलें की हे काही टेरर आतंकवादी हल्ले जावंक लागले हाचेर कितें तरी आसतलें काय पूण प्रत्यक्षात जेन्ना 8:30 वाजले तेन्ना आमकां कळून आयलें की माननीय प्रधानमंत्र्यान भारत देशाच्या मिडल क्लास तशेंच गरीब जनतेचेर रातोरात एक सर्जिकल स्ट्राइक केला। The hype that is made. My question is, the hype is made to curb black money. But in that, the common man is affected. We are in the wedding season. We are in festival season. Farmers, poor farmers are buying, selling their crop, buying seeds, fertilizers. They are all trapped. However, the question remains, the election promise of getting 80 lakh black money and giving us all 15 lakhs per head, where is that gone? Is this just a smoke screen to cover up that promise?